नमस्कार. गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. अमरनाथ यात्रा सध्या बंद. काल ढगफुटी जावन 16 वयर भाविक सोंपले जाल्यार 45 बेपत्ता आसा. रेस्क्यू ऑपरेशन सध्या चालू आसा. कांय जाणांक एअरलिफ्ट केला. NDRF, इंडियन आर्मी, CRPF सध्या अमरनाथ काम करता. 15,000 वयर भाविक मेन गुफे कडेन आडकले तांकां दुसरी कडेन शिफ्ट केल्या. 30 जूनाच्यान अमरनाथ यात्रा सुरू जाल्ली. रेस्क्यू ऑपरेशन सोंपा मेरेन यात्रा बंद. गोंयभर पावसाचो धुडगूस, लोकजीण, येरादारी विस्कळीत. केपें सांग्या वाठार ठप्प. आयच्या दिसा रेड अलर्ट आसतना आनीक 3-4 दीस उटंगर उरूं येता म्हूण वेधशाळेचो अदमास. कितल्याशाच सुवातींनी पालसणां कोसळपाच्यो खबरो. राज्यांत वचत थंय रस्ते आनी बारीक सारीक पूल बुडटेत. पावस इंचाचे 60 वयर. सरासरी 26% मायज. आनीक 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. हायवे लागून जायत पाटी इश्यूज वयर काडलो गव्हर्मेंटा कडेन आनी हे बुडत ते आमी हायलायट केलोले जायत पाटी कित्याक आमकां दिसतालें पावस चड पड जाल्यार हिंगा ही हायवे बुडटा म्हूण. पूण आतां हांवें चोयले ते भाशेन आतां हायवे बांदताय थिंग देखून आख्खें उदक भलो आहा आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयता आतां. कित्याक आमी गव्हर्मेंटान हायलायट केलो पूण हायवे स्ट्रिटाचे करून हाडलें हिंगा. आमकां जाय बेनावली देखून स्ट्रिटाचे वयर काडली कित्याक असो सिट्युएशन जालें जाल्यार आख्खें बुडटालें आमगे गांवूय बी. कित्याक आनी आतां देखून बुडोला कितें हे पुरोयल त्या कारणान हिंग बुडोला हिंग पळय तुमी हिंग आख्खें बुडलो आहा आख्खें. काल सांजे सावन सालसेरीन भरपूर पावस पडला आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा शेतां बुडल्यांत, रस्तो बुडला. तरी पूण पावस जोरान चालू आसा. कमीत कमी ते काळाळी साकून ते पर्वत पयर तुमी पळयले आसतले जे पाड्डी बुडलेले म्हणटा चंद्रेश्वर भूतनाथ जो रोड आसा थंय कमी कमी आतां 2 किलोमिटर हांगा रोड बुडलेलो आसा. जो मेन हायवे आसा केपें ते मडगांव रोड हो टोटली अंडर वॉटर आसा. हे रोड सगळे उदकापोन येयला. हेजर ट्रॅफिक टोटली डायवर्ट केल्ले आसा. आज हांव हांगा आमच्या हवेडे पंचायती वॉर्ड नंबर 7 आसा. हांगा आमचो एक इश्यू जाल्लो आसा जो वर्सां आमकां प्रॉब्लम जाता आनी आमचे एक हांगा ड्रेनेज आसली जे सगळें उदक जें म्हणटालें येतालें तें उदक हांगा वयतालें व्हांवोन. सो हांगा कोणी तरी हांगा प्लॉट केलो आनी ताका प्रोविजन करनासतना तेमी हांगा ड्रेनेज आसली ती आमची पुरून उडयली. आनी आमी ह्या पंचायतीक लेटर केल्लें, इंटिमेशन केल्लें, सांगलें तांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक केल्लें की तुमी ते आमकां ड्रेनेज ओपन करून दिया म्हणून पावस पयलीं नाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो म्हणून. आतां टोटल एक 10 घरांक आमी इफेक्ट जाता. ही लो लायन एरिया आसली कारणान हांव जे जाग्यार उबो आसा तो देसायवाडा हवेडे हे गांवांक सद्याक जेंगे जे बागायतदार आसा जे ड्रेनेजीस आसा तशीच लोकांची घरांनी सद्या उदक पावल्लें आसा. जो कालच्यान जर चड पावस पडला तेजे परिणाम हांगा दिसून हवेडे गांवांत दिसता. मोस्टली सगळ्या घरां हांगा जी लो लायन एरिया आसा जे देसायवाडा म्हणटा उदक भरलेलें आसा. तळपट न्हंयचे आयची उदकाची पातळी जी आसा 6.9 मिटर इतली आसा. आयज सकाळी ती पयलींची जर परिस्थिती जर पळयल्यार ते तुमी पयलींनी ज्या जाग्यार हादुरीक म्हणटात थंय फाटले जर 40 वर्सांचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार ती 2009 नंतर एकदां 2009 थंय हुंवार आयिल्लो रस्त्या वयल्यान उदक गेल्लें. पूण चुकून केन्ना तरी रस्त्या वयल्यान उदक जातालें. आतां दर वर्साक उदक वता. केन्ना कितें जाय सांगपा येना. हो पावसाचो जोर पळय जाल्यार लोक भिवन आहात न्ही. पुराची याद आहा लोकांक. 2009 ह्याच तळपण न्हंयक हुंवार येवन हांगचे काणकोणचे 2 बळी गेल्ले. त्या उपरांत पत्रकारांनी लोकांनी भरपूर बोवाळ मारली हो न्हंयची गाळ निवळ करचो म्हूण. पूण टील डेट ही न्हंय निवळ जायना. जो पर्यंत ही न्हंय निवळ जावपाना तो पर्यंत जेन्ना 2-3 दीस कंटिन्यू जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हांगा लागीं जी घर आसा तेणी जीव मुठी घेवन रावचो पडटा. गेल्या 4 दिसांतलो सतत पावस आनी आयज हवामान खात्यान दिल्लो हाय अलर्ट आनी हे जर पळयलें जाल्यार पावस जोरान चालू आसा. बार्देशांच्या वाठारांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार हांगासर आतां आमी गिरी आहा आनी गिरी पंचायत दिसता. पंचायतीन उदक भरला
पंचायतीने उदक गेला, सध्या पंचायत बंद केल्या. दुसरे रस्त्या वयल्यान उदक भरला. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता, आमी धावकोण ह्या गांवांत आसा आनी पोरू हांगासर अशीच पावसान परिस्थिती जाल्ली. जवळ जवळ 10 घरां सामकी घरांनी उदक गेल्लें आनी लोकांक अर्जंटली थंयच्यान मागीर शिफ्ट करपा आयलें. ताका लागून ह्या वर्साय ती परिस्थिती जावची न्ही म्हणून स्थानीक डेप्युटी कलेक्टर तशेंच कुळेचे PI येवन हांच्यांनी आतां पाहणी केल्ली आसा आनी हें उदक तुमी पळोवपाक शकता की कशें वाडत चल्लेलें आसा. पण अजून पर्यंत गांवांत उदक वयर चडोंक ना. पण तरी आसतना लोकांक आपलें सामान शिफ्ट करपाक तांकां ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आता आमी MS कॉलेजीचे वाठारान हांगा आयिल्ले आनी आमकां आज कळून आयलां की एक उदक साठून पावसाचें उदक साठून एक कंपाऊंड वॉल कॉलेप्स जालें आनी ते कंपाऊंड वॉलचे हे जे कॉलेप्स जाता इन्सिडेंटान भितर एक जो आमचो बिल्डिंगाचो सेक्रेटरी आशिल्लो तो खंय ते पळोवंक गेल्लो ती कितलें उदीक आनी एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान भितर ती वणत जी आसा कॉलेप्स जाली. ते मनशाच्या आंगार पडली. ताका तांच्यांनी पयलीं चिखली हॉस्पिटलान व्हेलो. थंयच्यान ताका आतां SMRCन व्हेला आनी अशें आयकूंक येता की तो ग्रिवियसली इंजर्ड जावन ताजें खंय फाल्यां ऑपरेशन जावपाचें आहा. रेडी दवरलेले आसा. इन एनी सिच्युएशन, इन एनी इमर्जन्सी लोकांनी प्लीज आमकां कॉल करचें. एनी कावन्सिलराक, लोकल कावन्सिलराक कॉल करचो किंवा डायरेक्ट म्हाका कॉल करचो. वी वील बी 24/7 अवेलेबल फॉर द इमर्जन्सी सिच्युएशन इन प्रायोरिटी. आता हांव सांखळेच्या वाळवंटी नदीचेर आसा. वाळवंटी नदी अगदी पुराच्या परिस्थितीन पावल्ली आसा. फाटल्यान पंप आहा ते कंटिन्यू पंप चालू आसा, जे करून सांखळे पंपिंग करता कारण उदक सद्या नदीन सोडिता आनी सांखळेन उदक चड पूर स्थिती निर्माण जावपाक जायना म्हणून सद्या नदीन सोडटा. पण नदीचे प्रवाह आनी नदीचे वाडपी हे पळोवन तर पूरस्थिती निर्माण जावपाची परिस्थिती आसा. आयज देखून हे उदीक इतलें भरलां आमचे वाडे वॉर्ड नंबर 24. उदीक येता एअरपोर्ट नी वाडे आनी अख्खे वाडे आमचे फ्लोटींग. वाडे मेन म्हणटा वाडे आमचे फ्लोटींग चड जाता. हांगासर अशी परिस्थिती अजून पावस लागोकूच ना. पावस जर आनी थोडे कंटिन्यू जर पावस लागत रावलो जाल्यार हे फूल आख्खे भरतले. तुम्ही पळयतात जो जागो आसा आतां लँडस्लायड जाल्ली आसा जी शिरामा एरियाक पडटा. टाकी म्हणटा गांवांक काबराला मिलूक सांगले ते मॅडमी काय सांगले की मातशें कर म्हणून रोड तरी करून दी आनी सायडीक गटर करून. सांग्या गुडीपारोडा वाठारात शुक्रारा समाज वावुरपी गजानन पडियाळाक मरण आयले. ताच्या घरा भोंवतणी उदक भरिल्ले. घरच्यांनी मंत्री सुभाष फळदेसायाक कळयताच ताणें हुंवाराच्या स्थितींतल्यान कूड भायर काडपा खातीर फायर डिपार्टमेंटाची मजत घेतली. आनीक ताचें घर सरावंडेड बाय गेले 2-3 दीस उदकान आसा आनी तांकां दोनी वटच्यान खंयच्यानच वचपाक मेळना. एक सायड आसा ती केपें वचपाची ती ब्लॉक जाल्ली आसा, थंय टोटल उदका सकयल गेल्ले रस्ते. दुसरे सायडीन आमकां मडगांव सायड म्हणजे चंद्रेश्वर भूतनाथ हातून मदीं ते फसलेले आसा आनीक डेड बॉडी घरान दवरपाक जायना आनी तांकां कसलेच एसिस्टन्सूय कोणा कडेन वचपाक मेळना कारण म्हणजे खूब तकलेचे वयर उदक पावता दोनी सायडीनी. देन आय इमिडिएटली कॉन्टॅक्टेड फायर म्हणजे आमचे रायकर आसात, डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विसीस, फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस आनीक आमचे ते लोकल एक दामोदर जांबावलीकर ताकाय हांवें कॉन्टॅक्ट केलो. रायकर डायरेक्टरान रोखडेच तांकां डेब्यूट केले आनीक ताबडतोब तांणी फ्लोटींग बोट्स व्हेली आनीक तांचे जे फायर सर्विसीस ह्या पर्सनल्स आसा तांकां थंय सगळी टीम डेप्यूट केली आनी ती डेड बॉडी तांकां त्या हातूंतल्यान फ्लोट करून सगळे जे फायर सर्विसीस पर्सनल्स आशिल्ले तांणी खूब कश्टान एक 15 जाणांची टीम वचून ती डेड बॉडी आनीक ताचे रिलेटिव्ज आसात तांकां दुसरे वटच्यान हाडले, केपेंच्यान हाडले. सेगीत 48 वरां पावसाचो गोंयभर उटंगार. धरणांनी उदक वाडले. साळावलेचे धरण फूल. तिळारी 77%, आमठणे 70%, हणजूण 30% भरला. धोक्याची शिटकावणी आसल्यार रोखडेच लोकांक कळयतले म्हूण WRD मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. कर्नाटकाचे काळी न्हंय वयल्या कद्रा धरणांत वाडिल्ल्यान धरणाची 4 दारां उगडली. लागसारच्या गांवांनी अलर्ट. सालावली लेवल इज 39.51. It's totally full. Percentage म्हणजे किती फुल झालं तो? 100%. Your Tilari is 77%. Tilari we have got 107. It is 77% full. त्याचे उदक सोडलं असतं. सालावलीचे उदक सॉरी तिलारीचे जे इवन सालावलीचे उदक ते ऑटोमॅटिक ओव्हरफ्लो जाता आणि तिलारीचे जाल्ले आसा.
Then comes your बाकीचे डॅम्स आसा पळय फॉर एक्झाम्पल अंजुना इज 30%, युअर आमठाणे इज 70%. सो बाकीचे डॅम्स अजून भरपाचे उरल्यात. ओनली दीज टू डॅम्स दे आर फुल. अंजुना कमी भरला. Anjuna has an info by sea chief engineer normally because he has got vast experience in this. So normally it gets filled in August. तिळारीचे सोडटा पण डेंजर काय ना तसे. सांगता there is some system ना. Normally जो त्यांना क्रस्ट लेवल पाणी पावता we give an indication to the people that is getting filled up, a warning level. Some siren something like that, sir, and notification is given to the collector and everybody. आता आम्ही सगळ्या लोकांना अवेअर केला पण डॅम फुल जाऊन आणि 30% भरपाची असेल. आता तेजे रेग्युलर मॉनिटरिंग चालू आहे. मिनिस्टर साहेबांचे आमचे सगळं मॉनिटरिंग चालू असतं आणि महाराष्ट्राचे आम्ही कॉर्डिनेटर असतो जो त्यांना हेवी पाऊस पाणी सोडटा इन केस ऑफ इमर्जन्सी आम्ही ॲडव्हान्स इंटिमेशन घेतले आणि लोकांना इव्हॅक्युएशन करपाची प्रोसिजर. मजगती कर्नाटकाच्या काळी न्हंयवेल्या कद्रा धरणान उदक वाडिल्ल्यान धरणाची 4 दारां उगडिल्या. न्हंयच्या कांठार आशिल्ल्या गांवकारांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कारवार जोयडा रामनगर हायवे सांजे 7 ते सकाळी 7 मेरेन बंद. अंशी घाटात पालसणा कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारीक रातचो बंद दवरपाचो आदेश. रातचे यो वच करतल्या प्रवाशांक आतां फेरो मारून जोयडा, दांडेली, यल्लापूर, शिर्शी, कुमठा 100 किलोमीटर मायज रूट घेवचो पडटा. जोरदार पाऊस कोसळत आशिल्ल्यान केन्नाही भूस्खलन किंवा दरड कोसळपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर अंशी घाटांतल्यान संचारबंदी लागू केल्ली आसा. तशेंच पर्यायी मार्ग म्हणून जोयडा, हल्याळ, यल्लापूर, शिर्शी, कुमठा ह्या मार्गान प्रवाशांनी वचोवचे अशी सूचना कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान दिल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर जर कारवाराक वचूंक जाय तर जोयडा वासियांका पयलींपेक्षा 100 किलोमीटर जास्त प्रवास करचो लागतलो. दिल्लीत कामगारांक दिसवडो गोंयच्या परस दोबरात. गोंय सरकारान दिसवडो वाडोवचो. कुशळटाये प्रमाण दिसवड्यांत वाड करची म्हूण कामगार युनियन मागता. कमीत कमी कितलो आसचो, हेर राज्यांनी कितलो ह्या विशयाचेर कामगार मंत्री बाबुशाची कामगार युनियना बरोबर बसका जाली. बसकेत आयिल्ल्या मुद्द्यांचेर खंय सरकार विचार करतलो. अकुशल कामगारांक 750 रुपया आसपाक जाय दीस वाडोवंक. त्या भायर DA आसपाक जाय आनी तो DA आतां जो रेट आहा 95 पैसे पर डे तो रेट पर पॉयंट पर डे तो रेट रिवायज जावपाक जाय. दिल्ली सरकारान ऑलरेडी मिनिमम वेजेस 635 रुपीज फॉर अकुशल कामगारांक केला आनी प्लस DA पूण तो DA मागीर समकुशल 700 रुपया आनी कुशल कामगारांक लगभग 800 रुपया. गोंयांत आहा 307 आनी 80 आनी 5 रुपया. इट इज समथिंग लायक 392 रुपीज पर डे विच इज व्हेरी लो. जी मिनिमम वेज आज सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करता गोंयांत आसा तेच कांय एम्प्लॉयर इम्प्लिमेंट करिना तर ती पयली इम्प्लिमेंट करून घेवची बेजिकली. आणि रिव्हिजन ऑफ मिनिमम वेज. I think we had a fruitful discussion from both the sides, from the industry side as well as from the union side. And we will, the government basically will take a decision. There were different from different states. Basically, we discussed wages from different states. Then the central government wages also. So we have taken everything into consideration. Now we will basically decide. I think most probably by the assembly time we should decide. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दोन 2001 इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मॅचीचे तिकीट स्कॅमात तेन्नाचो GCAचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आनी 8 आरोपी निर्दोष. आरोपी आड सारखे पुरावे ना. कलम 313 खाला आरोपींचे स्टेटमेंट नोंद करपा सारखे कांयच ना म्हूण मडगांवचे JMFCन निरीक्षण केल्ले. काल लागलो. नार्वेकार म्हणटा सत्यमेव जयते. Order of the court is acquitting, saying that there is absolutely no evidence against the accused, especially accused number 1. We have claimed specifically that we were framed as a political witch hunt. That was our case, and basically the prosecution could not prove the guilt of the accused, and as a result of that we got a acquittal in the matter.
the Adan Arbekar case, wherein the charge sheet was filed in 2001, and today the judge passed an order acquitting all the accused of all the charges which has been alleged against our client. आज म्हाकाय खूब विश्वास आशिल्लो कोर्टाचेर की हातूंतल्यान कांयच उत्पन्न जावचें ना, पूण इतलेंच की आमकां 21 वर्सां खूब त्रास काडचे पडले. 2 words, सत्यमेव जयते. सत्याचो आज विजय जाला आणि आमी जे लोकांक सांगलेले की आमचो हितून कांय सहभाग ना, DCAचे जे मेंबर आसा तेंच्यांनी कांयच अफरातफरी करूंक ना, कॉन्स्पिरसी करूंक ना आणि खंयतरूच कितें तरी 4 पयशे बोल्सांत घातले म्हणून. तुया चिऱ्यांचे खाणीत बुडून सोंपिल्ल्या भुरग्यांच्या घरच्यांक 16 लाखांची लुकसाण भरपाय दिवपाचे NGTचे अर्दीक सरकाराचे हायकोर्टात आव्हान. तुया वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिळे खणीत हायस्कुलाच्या 4 भुरग्यांक बुडून मरण आयिल्ले. गजाल 15 सप्टेंबर 2019ची. सरकार म्हणटा घडला ताका मायन्स खातें जबाबदार ना. 15 सप्टेंबर 2019 ह्या दिसा हायस्कुलाच्या 4 भुरग्यांक तुये पेडण्या एके बेकायदेशीर चिरेखणीत बुडून मरण आयिल्ले. त्या उपरांत 15 ऑक्टोबर 2020 नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान सोंपिल्ल्या भुरग्यांच्या फामिलींक खण खात्यान 16 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण ऑर्द दिल्ली. सरकारान घडणुकेची जबाबदारी निश्चित करून दोषींकडच्यान लुकसाण भरपायची वसुली करची म्हूण NGTन सरकाराक निर्देश दिल्ले. आता सरकारान NGTच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. खण खात्यातल्या सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण हे घडणुकेक खण खाते जबाबदार ना म्हूण खण खात्याची भूमिका. चिरेखण खंय खासगी सुवातीत आशिल्ली. खात्यान ते खणीक कसलीच मान्यताय दिवंक नाशिल्ली. आता प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पावला. सुनावणी खंय रोखडीच सुरू जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. 1.5 म्हयनो आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भलायकी खालावल्या. 7 बायलो अन्न पाणी सोडून उपासाक. उपासाचो 23वो दीस. हॉस्पिटलायझेशन सुरू. एकलेक GMCत व्हरून हाडली. एकलेक एसिडिटी, एकलेचे साखर देवल्या. एकलेचो प्रेशर हल्ला. सरकार टर्मिनेशन फाटी घेयना तो मेरेन आंदोलन खंय चालूच. सरकारूय तेमार. आज तुमचो संघर्ष ट्रायल्स कितल्यावो दीस हो? संघर्ष ट्रायल 22वो दीस. पूण आमी कालच्यान पयर CM आमी म्हटलेलें की बुधवारा दीस आमकां जर CM सरान ऑर्डर बी दिवं ना कांय कळना जाल्यार आमी नेक्स्ट डे उदक सुद्दां घेवची ना म्हणून, कित्याक ती उदकाचेरूच आशिल्ली. उदक भरपूर पिताली ती. सो कालच्यान तांकां आतां उदकूय बंद केल्या कारणान ते आयज सामकें जाम जालें. बाकीच्यांक उबे रावली काय गोळ येता. आतां हे 108 गाडी येयल्ली. आतां 108 गाडी येयल्ली. केन्ना येयल्ली? तुमकां चॅक केले? कितें सांगलें मागीर? हां ना तेंच्यांनी डॉक्टरांनी कोण येयल्ली पळय? हां तेंच्यांनी व्हरोंक ना 108? श्री विद्याधिराज तीर्थस्वामी श्रीपाद वडेर हांचो पयलो पुण्यतिथी महोत्सव काल सावन पर्तगाळ मठात सुरू. फातोडेर 5:30 विधी सुरू जाले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय महोत्सवाक पावलो. पुण्यतिथीक विद्याधीश तीर्थस्वामीन निवासी संकुलाचे उक्तावण केले. गोंय, कर्नाटक, केरळातले मेळून 10,000 वयर भाविक ह्या 3 दिसाच्या महोत्सवाक येवपाचो अदमास.
confined to pujas and other things. But Swamiji's this exhibition, when I visited, I would like to pray more and more before this great saint, because everything properly maintained, and in the minute things also he concentrated throughout his life, and was a great pandit, and his activities are not confined to his community alone, but its beneficiaries are the other people of especially of South India, and I am owe myself for the memories of great Swamiji. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.